आज आषाढी एकादश गोय आणि महाराष्ट्रात पंढरपूरच्या विठ्ठलाचा सगळ्यात मोठा उत्सव आषाढी एकादशीक गोयच्या विठ्ठलाच्या देवळांनी बुधवारा सकाळसान पंढरीचे वातावरण झाला। नेमको आषाढी एकादशीक आषाढातल्या पावसानूय सकाळसावन नीट धरलो। घराघरांनी एकादशीचो कण्ण आणि रोटयेचो उपास, देवळांनी विठ्ठलाचे अभंग आणि भजना। पळयात गोयच्या पंढरीची आषाढी एकादश। आषाढीला करीतो पंढरीची वारी, गातो भजन हे घेऊन तारी विठ्ठला तुझ्याच दारी, विठ्ठला तुझ्याच दारी। आषाढीला करीतो पंढरीची वारी, पाहिला पंढरीचा विठू सावळा, पाहिला पंढरीचा विठू सावळा। गोजरी मूर्ती शोभे कपाळे टिळा, गोजरी मूर्ती शोभे कपाळे टिळा। ज्ञानोबा माऊली माझी, ज्ञानोबा माऊली आहे साऱ्या भक्तांची सावली, आहे साऱ्या। आषाढी एकादशीला वारकऱ्यांची ही गर्दी झाली, आषाढी एकादशीला वारकऱ्यांची ही गर्दी झाली। दिंडी पंढरीला निघाली बघा, दिंडी पंढरीला निघाली हो। गोयच्या दर्यादेगा वयल्या प्रदूषणाची कारणां सोदून काढून काडपाक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान उचेली समिती नेमल्या। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकरान ही माहिती राज्यसभेत दिली। खासदार शांताराम नायकान हाडिल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर ताणें ही जाप दिल्या। खासा करून टार बॉल्सांचे प्रदूषण हे गोयचे पर्यटन ना करपाचे शिस्तबद्ध कारस्थान काय कितें ताचोय सोद घेतले अशें जावडेकरान म्हळां। फक्त गोंयांतच न्ही, पुराय देशभरातल्यो दर्यावेळो आनी सरभोंवतणचें पर्यावरण राखपाच्या विशयाकडेन केंद्र सरकार गंभीरतायेन पळयता अशें केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकरान स्पश्ट केलां। गोंयच्या दर्यावेळांचेर प्रदूषण जाता म्हूण गोंयचो राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान राज्यसभेत लक्षवेधी सुचोवणी हाडिल्ली। गोंयच्या दर्यावेळावयले प्रदूषणाचो अभ्यास करून ताचेर उपाय काडपाक एक उंचेल्या पांवड्याची समिती घडटले। ह्या समितीचेर कोस्ट गार्ड, शिपिंग संचालनालय, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजिनियरिंग संशोधन संस्था, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी गोंय सरकारच्या प्रतिनिधीचो आस्पाव आसतलो। ही समिती ह्या म्हयन्यांतच मेळून रोडमॅप करतली म्हूण प्रकाश जावडेकर सांगता। गोंयचें पर्यटन ना करपाक स्पर्धक देशांतल्यान मुद्दाम जावन दर्यावेळो घाण करपाचे यत्न जाता काय म्हूण शांताराम नायकान दुबाव उक्तायलो। कांय एनजीओ सुद्दां असले गजालींनी घुस्पल्यात आसूंये असो दुबावूय खासदारान उक्तायलो। गोंयच्या दर्यांतल्यान यो वच करपी बोटी दर्यांत घाण आनी तेल सोडटात, ताचेर कारवाय जावंक जाय म्हूण शांतारामान मागलें। गोंयच्यो दर्यावेळो घाण जाल्ल्यान संवसारभर पर्यटन मळार गोंयचें नांव पिड्ड्यार जायत चल्लां म्हूण शांताराम नायक उलयलो। हें प्रदूषण आनी खासा करून टार बॉलांची घाण मुद्दाम कोण तरी पातळयता काय कितें ती गजाल समिती तपासतली म्हणपाचें जावडेकरान उलोवन दाखयलां। गोंयच्या दर्यादेगांचेर जमा जाल्ले टार बॉल्सांचो विशय हायकोर्टात आसा आनी हे गजालीचो नियाळ घेवंक कोर्टान शिपिंग डीजीक सांगलां। गोंयच्या दर्यादेगां सयत भारताच्या दर्यादेगांचेर नदर दवरूंक कोस्ट गार्डाच्यो बोटी आनी विमानां आसतात अशें पर्यावरण मंत्री म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। बँकांची रिणां आडावपी ट्रकवाले सरकारची येवजण मानिना म्हूण अर्बन बँकेक धमक्यो दिवंक लागल्यात। ट्रकवाले आनी मायनिंगांतले बाकीच्यांक मुख्यमंत्र्यान केल्ले येवजणे आड बँकांनी येवचे न्ही म्हूण ट्रकवाले आनी मशीनवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या। संघटना मिडियाकडेन उलयल्यो। चडश्यो बँको मुख्यमंत्र्याचे आयकूंक तयार जाल्यात, मात गोवा अर्बन आयकून घेना।
म्हण ट्रकवाल्यांनी बँकेचेर मोर्चो व्हरपाची शिटकावणी दिल्या. 10 आनी 11 जुलयाक तांच्यो बसका जावपाच्यो आसात. हांव बँकेक सांगूंक सोदतां की ही बँक आमी वाडयल्ली, ही बँक आमी वाडयल्ली. आमी सगळे तेजे सभासद आसात, शेअर होल्डर आसात आनी तेणी एक बँकेचे 10 बँको तयार केल्ले आसा. म्हणून आमी सांगता हे बँकेक की तुवें आमच्या ह्या फुडल्या पिळगी जी आसा त्या पिळगेक सहकार्य करपाक आमकां सहमत दिवचें आनी सरकाराकय सहमत करचें आनी आमच्या लोनाक लागून तेणी सहकार्य दिवचें हें आमी तेणी मागता. बँक गोवा अर्बन कोऑपरेटीव बँक ही बँक आमची. तेणी जाय जाल्यार आमच्या जनरल बॉडी मिटिंगेक आमकां आपोवचें आनी आमी ते ठराव पास करता. ही बँकेक आमी सांगूंक सोदता की आमकां आमच्या ह्या गव्हर्मेंटान दिल्ले स्किमीक अडथळे नाका. आमी बँकेक कडक शब्दान सांगूंक सोदता वेळ पडला जाल्यार आमी सगळे आमचे भुरगे बाळाक घेवन येतले बँकेचेर वयतले आनी सगळे डायरेक्टरांचे घराडे सुद्दां वतले भुरगे बाळाक घेवन. ट्रकवाल्यांक, मशीनवाल्यांक, बाटवाल्यांक एक सांगणें आसा की आज तुमी बरे जागे जावपाक जाय. प्रत्येक जाण फोन करून विचारता सरकारान सांगिल्लें कितें जालें, सरकार पुढाकार घेता म्हणून आमी सगळे घरांत बशिल्ले आसा. त्या सगळ्यांनी ना चुकता ह्या मिटिंगेक हजर रावचे. पयलीं पासून आमचेर तेंच्यांनी धंदो केल्लो आनी आज ते आमकां खंय तरी चिड्डूंक करता. म्हणून तेंच्यांनी जाता इतलो तेजेर आमकां हेल्प करचो. नाजाल्यार आमी प्रत्येकाचे सगळे जे गोंयान लोक आहा मशीन ओनर किंवा ट्रक ओनर हे सगळे एक जावन ते बँकेचेर धाड घालतले किंवा तेंचेर आरोप करतले. ही आमची फूल तयारी आहा, ही आमी केल्ली आहा. आनी ताका लागून तेंच्यांनी आमकां 14 तारखे पयलीं जे मिटींग आहा ते मिटींग कितें तरी उत्तर श्यामाक दिवन तेंच्यांनी ताका आमकां हेल्प करचो. पर्रीकार सरकाराचें शिक्षण माध्यम धोरण आमकां खंयच व्हरपाचें ना, तें भायर मारचें म्हूण स्वतंत्र सैनीक नागेश करमलेन म्हळां. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अमृत महोत्सवी समारोप सुवाळ्यांत करमली उलयतालो. गोंयच्या समाजाचे कुडके करपाचें हें सरकाराचें कारस्थान. पुर्तुगेज आनी ब्रिटिशांनी जें करूंक ना तें भारतीय संस्कृतीचे पुजारी म्हणप्यांनी केलां हें करमली उलयलो. ह्या सरकारान इंग्लीश माध्यम प्रायमरी लेवलाचेर कायम केला आनी ते कायम करतना एक ट्रीक केल्या. आनी ती ट्रीक कितें, जी मायनॉरिटी स्कूल्स आसात तांकां इंग्लीश घेवपाक मेळटली. पुर्तुगेजांनी हें करूंक ना, हिंदुस्थानात ब्रिटिशांनी हें करूंक ना. ते हे आमच्या राष्ट्रवादी आनी संस्कृती पुजाक भारतीय संस्कृतीचे आनी कोण म्हणपी लोक करपाक लागले इंग्लीश मायनॉरिटीक. बाकीच्या कोंकणी मराठी जे गोंयच्या समाजाचे कुडके करपाचें हें कारस्थान. आमची शिक्षणीक पॉलिसी भायर मारपाची, सरळ सांगपाची भायर मारपाची. ही शिक्षणीक पॉलिसी जी आहा ती आमकां खंयच व्हरपाची ना. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेच्या अमृत महोत्सवी वर्साचो मंगळारा समारोप जालो. सुवाळो पणजे संस्कृती भवनात जालो. गोंयांतल्यो भौशीक सुचोवण्यांच्यो पाटयो, बांदकामाच्यो उक्तावणाच्यो पाटयो कोंकणीन आसूंक जाय पूण इंग्लिशच चड दिसता म्हूण नागेश करमली उलयलो. ऑफिसाचे बोर्ड, रस्त्यांचे बोर्ड, जे पब्लिकाक जे जाय हे सगळे 3 भाशांनी गोंयांत आसपाची गरज आसा. आनी ती 3 भाशांनी जेन्ना बोर्ड मारता भारत सरकारच्या नेमा प्रमाणे आनी स्टँडर्डा प्रमाणे सगळ्यांत वयर कोंकणी आसपाक जाय. ते नंतर तूं जर मराठी बरय, हिंदी बरय आनी इंग्लीश पळय म्हणटा ती सामकी सकल आसपाक जाय. आमी हांगा सगळे उरफाटें इंग्लीश वर आनी कोंकणी कोनशाक. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊया एक विराम.